विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार। आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। नावेली भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपली। तांच्या जीवन कार्याचेर मानेस्तांनी कांय म्हत्वाचें भाश्य केलें। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी नावेली मतदारसंघातले बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी आमची रुमनामळ ढवली पंचायत हांच्यांनी आयज आमचे आदले देशाचे पंतप्रधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांचे काल देहावसन जालें। त्या निमित्त आज आमी हांगा जमले कडेन आहा तांकां श्रद्धांजली व्हांवपाक। वाजपेयी सारके एक व्यक्तिमत्व हे देशान आमकां प्रेरणास्थायी आसा। वाजपेयीचे कार्य तेजे काम जावं विरोधी पक्ष नेते म्हणून जावं पार्लमेंटान ते काम करतना विरोधी पक्ष सुद्दां ताका मानताले अशें व्यक्तिमत्व। 3 वेळा पंतप्रधान जाले। तेणी जे केल्लें काम हे संपूर्ण देशभर लोकांक दिश्टी पडटा आनी त्या खातीर सगळ्या पक्षाचे देशभर लोक ताका मानता। आज संपूर्ण देश शोकाकूल वातावरणांत आसा। आज सांजचे तेंचे मरण जातलें। तेंचे जे कार्य आमच्या गोंयच्या खातीर आनी आमच्या चड करून नावेली मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांक सदांच एक सपोर्ट असो मेळटालो आनी आमी वाजपेयी खातीरूच ह्या देशा भितर सरकार जावं गोंयांत सरकार आमी तेची स्फूर्ती घेवन आमी केल्ले कडेन आसा। तेजी याद सदांच आमकां उरतली आनी आयज तेज्या शांती आत्म्याक शांती लाभो अशी आमी प्रार्थना करता। आयज खूब दूख जाता कारण आमचे काल एक व्हडले नेता भाजपाचे प्लस भाजपाचे तशेंच आमचे समस्त इंडियेचे नेता आमचे श्री अटल बिहारी वाजपेयी तेजो निधन जालो। सांगपाक म्हटल्यार तेका अशें कोण ऑपोजिशन या रुलींग कोण माननासले, सगळे समान तेका ट्रीट करताले। तेंचे आयज व्हडले कार्य आमच्या देशा खातीर तेंच्यांनी अर्पण केले। आमचो प्रायम मिनिस्टर जालो अटल बिहारी वाजपेयी, तेणेन तो एक सक्सेसफूल एक न्युक्लियर टेस्ट केल्लो आसा। सो तेजें योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना। तो एक आमच्या खातीर एक इन्स्पिरेशन, एक मोटिवेशन आनी एक सदांच आमचो लिडर हो म्हणून एक मनान काळजान उरतलो। सो आमी आयज सरदारजी ताका भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता।